गाईज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी असता सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळे बरेच सगळे बरेच पाक जाय. आम्ही बीन बरी आसा आणि आयचो ब्लॉग नाही भरपूर असो लेट हांवें स्टार्ट केला म्हटल्यार जेवण बीन स्टार्ट केलो. दनपारची 2:30 कितें तरी जाल्ली आसा आणि सकाळच्यान नाही ब्लॉग म्हाका करूंक गावोकूच ना, कारण सद्या ऑर्डरी इतले जे आसा ते म्हणटा तशें पॅक करप मागीर सगळें लिस्ट करप हितूनूच नाही म्हाजो टायम वयता. सो म्हटल्यार आतां ब्लॉग स्टार्ट करुया आणि आतांय बीन म्हाका तेच करूंक जाय, पॅकिंग करूंक जाय. म्हटल्यार तुमी प्रिपेरेशन बीन पयलेंच आसतलें, लायक हरवो मसालो करपाक जाय म्हणून सांगलेलें हांवें तुमकां. मिरसांगो बीन सुकयल्ले आमी. सो तो आतां संजय हाडटलो, कुटून बीन हाडटलो. सो ते पॅक करूंक जाय आमकां. गरम मसालो तर थोडोसो पॅक करून दवरला हांवें आणि त्याच बरोबर आतां परत आसले तशे ऑर्डरी वाडले, सो ते परत पॅक करूंक जाय. आणि तेच्या पयलीं नाही तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, कारण हांवें होम टूर जो शेअर केल्लो तो खूब जाणांनी लायक केलो आणि त्याच बरोबर भरपूर बरे बरे असे कमेंट केले. ताका लागून खरेंच मनापासून तुमचे थँक्यू की आमचे होम टूर जो दाखयल्लो तो तुमकां आवडलो, आमचे घर सामकें आवडलें आणि खुबशे जाणांनी आपापले स्टोरीज शेअर केले की आमच्या घरान सुद्दां अशें आसा. आणि तेच्या मागीर हांवें जे बॉक्स सांगलेले पळय, आमच्या घरान अशे बॉक्स आसा, मे बीन ते स्टोरेज म्हणून कितें यूज करता आसतले पयलींचे लोक. तर खूब जाणांनी सांगले की पेट्रोल लॅम्प येतालो पळयात, म्हटल्यार ते दिवे आसताले ते अशे घेवन बीन अशे हे करताले, ते दवरपाक ते स्पेशली बॉक्स करताले म्हणून. हे म्हाका खबर नासलें. सो म्हाका ते कमेंट वाचून कळ्ळें की लोक पयलीं ताका लागून ते मुद्दाम अशे करताले बॉक्स, म्हणजे तो लॅम्प दवरपाक. बरें न्हय, आयडिया बरी आसा. आनी कोणी म्हाका कमेंट केलो की ते हांवें लायक हे दाखयल्ले लाकडाचे जे लायक कितें म्हणटात तशें डिटेलिंग केल्लें पळय दोने दाराच्या सायडीक, सो ताका तोरण बी लावपाक अशें कितें तरी म्हाका कमेंट केल्लो. सो तुमी सांगलें म्हणून म्हाका कळ्ळें की अशें बीन आसा म्हणून. सो भरपूर बरें दिसलें. सो खरेंच थँक्यू तुमचे. तर आतां म्हणटा तशें मसालो पॅक करूंक बसतलें हांव. आनी मसाल्याचें सांगपाक गेलें न्हय, हांव मडगांवां न्हय ब्रेस्तारा येतालें. ब्रेस्तारा हो जो ब्रेस्तारा येता पळय, म्हणजे हो व्हिडिओ तुमकां न्हय बुधवारा मेळटलो. हय, हो व्हिडिओ तुमकां बुधवारा मेळटलो आनी हांव येतलें ब्रेस्तारा. सो ऑर्डर जर कोणाक आनीक कन्फर्म करूंक जाय मडगांव वास्को बीन जाल्यार प्लीज आयच्या आयजूच करा. म्हटल्यार फाल्यां हांव येतलें, म्हणजे हो बुधवारा तुमकां व्हिडिओ गावलो जाल्यार दुसरे दिसा ब्रेस्तारा हांव मडगांव बीन येतलें. ताका लागून हो व्हिडिओ पळयतात आसत जाल्यार कोणाक अशें जाय जाल्यार फटाफट म्हणटात तशें कन्फर्म करा. ताका लागून कारण मागीर दिवाळी आसा, सो हांव तितल्या बेगिना परत येवचें ना मडगांव बीन ते सायडीन. सो चला, संजय आतां येतलो मसालो घेवन, तो पॅक करतले हांव. आनी त्याच बरोबर ना तुमचे बरोबर एक रेसिपी सुद्दां शेअर करतलें. म्हणजे आयज आमी च्यावे बरोबर करपाची आसा ती म्हटल्यार मुगाची उसळ. गोड तिखट अशी मुगाची उसळ बरी लागता सामकी, म्हाका तर खूब लायक आसा. सो ती रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करतलें. तर चला कामाक लागोया आनी जितले बीन ऑर्डरी आसा त्या आयज कशें करून फटाफट म्हाका कंप्लीट करून घेवंक जाय, पॅक करून घेवंक जाय. मागीर जर पावसानूय कितें काळोख केल्लो आसा, गडगडो बीन मारीत जाल्यार मागीर मशीन बीन चालून करूंक गावना. ताका लागून सो चला या आनी सगळीं कामां करून घेवया. तर गायज हो पळयात कोण येयलो पळयात आमगेर. कितें रे, हाय बीन कर मरे सगळें. हाय, कितें घेवन येयलो? पुटली कसली? मसाल्याची हरवो मसालो खावपाक घेवन येवंक ना कितें? खावपाक ना. हरशीं म्हण मरे डेली देता म्हण. आता डेली देता म्हणून. मागीर ऑर्डरी आसा न्हू तशें, सो डेली येवचो पडटा बरोबर न्हू. हय. तर गडगडटा न्हय रे भायर मातशें मातशें? ते पावस पडलो आमच्या सिस्टम त्या थंय पडलो ना, आमच्या हांगसर गडगडटा. पावस काय अजून पडोंक ना रे, येवं शकता आतां. म्हणून म्हटलें पॅकिंग बीन करून घेवया. मागीर गडगडी सपोज गडगडीत जाल्यार मशीन लावंक गावचें न्हू. हय, बेगीन बेगीन तरी येता. हय चल, म्हाका येवचें हालीं ना हेंच काम आमचें. पॅकिंग कर, हें पॅकिंग कर, ही नांवां लिस्ट कर न्हू रे. सद्या हेंच चालू आसा, मसालो मसालो मसालो. आनी तुमी पळयत नाय जाल्यार आमची सगळीं पॅकेटांच मदीं मदीं दिसतलीं तुमकां व्हिडिओन. खूब कडेन अशें दिसता आसतलीं, कारण सद्या तेंच चल्लें आसा. हांगा पॅकेटां 2 आसतलीं, थंय 2 पॅकेटां आसतलीं. आनी आयजूय बीन ऑर्डरी कन्फर्म जाल्या, सो ते बीन पॅक करूंक जाय आतां गरम मसाल्याची. बाबा आनी एक ऑर्डर येयल्ली, ते नांव बरयलें ना, तें आतां बरोवया सोमतेंच.
सो तुमकां बीन सांगता ही व्हिडिओ बुधवारा येतली आनी ब्रेस्तारा आमी मडगांव येतली. सो तुमकां जर ऑर्डर करपाक जाय जाल्यार फटाफट आयच्या आयजूच ह्या व्हिडिओन कमेंट करा आनी कन्फर्म करा म्हणजे म्हाका सोमतीच तुमकां हाडून दिवंक गावतली न्हू. सो चला कामाक लागता आमी कित्याक टायम वेस्ट करूया नाका काम करूया न्हू काम. हय चल तर मागीर तुकाय वचूंक लेट जातलो परत. हय. चल तर हो पळय संजयान बूक घेतलो सोमतोच. ह्या बुकाचेर आमचें सगळें आसता न्हू. तर आतां ऑर्डरीचे कन्फर्म जाले तेंची नांवां बीन बरोवन घे. सो म्हणजे बरें जातलें. ऑलमोस्ट आतां 2 कितें तरी न्हू 2 ऑर्डरी हे करूंक जाय. तर चल आमी नाही 2-3 दीस जाले मसालो पॅकिंग करता. भरपूरशे ऑर्डरी असले तेका लागून इतलो टायम लागतालो आमकां आनी एकाच दिसान तितले कवर बी जायना. ऑर्डर पॅक करप म्हटल्यार भरपूरशें काम आसता. लोकेशन पळोवपाचें आसता, लेबलां लावपाचीं आसता, डबल टेबल अशें पॅकिंग घालचें आसता. मागीर ते लॉंग डिस्टन्स ऑर्डर आसा या ना हें चॅक करचें पडटा. आनी हांगसर संजयान फ्रेश असो हरवो मसालो कुटून हाडलेलो. सो आमी हाडल्या असो पॅक करिना. तो पयलीं ओपन करून मातसो दवरता म्हणजे गरम मसालो आसूं या हरवो मसालो आसूं कुटून हाडल्या उपरांत तो गरम आसता आनी गरम आसतनाच न्हय पॅकिंग करप नासता. सो तो मातसो थंड जाल्या उपरांत मागीर आमी पॅकिंग करपाक स्टार्ट केलो. आनी मसालो आमी न्हय जाय तितलो तसो फ्रेश कुटून हाडटा, पयलीं हाडूनय दवरिना. हांवें चडशे व्हिडियोन अशें सांगलां आसतलें आनी जेन्ना म्हाका ऑर्डर्स येता तेन्ना बी हांव तांकां सांगता. म्हटल्यार तुमकां जर फाल्यां ऑर्डर जाय आनी आयज जर तुमी ऑर्डर केलें जाल्यार तें पॉसिबल ना कारण एडवान्स हांव खंयचोच मसालो करून दवरिना. जेन्ना जाय तेन्ना हांव फ्रेश असो मसालो करून दिता. आनी व्हिडियोर अशें जाता की फास्ट फॉरवर्डिंग केल्या उपरांत तितलें कळना तें हांगसर कितलें फास्ट दिसता न्हय की काम कितलें फास्ट जाता म्हणून. तर एक्चुली काम फास्ट जायना. गडगडो स्टार्ट जालो न्हू. तर गायज ऑलमोस्ट आमी म्हणटा तशें पिशवेनी भरून घेतले आनी आतां फटाफट म्हणटा तशें पॅक करून घेवंक जाय. आनी सगळे कडेन तुमकां मसालोच मसालो दिसतलो. थोडो पॅक केल्लो दिसतलो, थोडो पॅक करचें वचून दिसतलो. अशे तरेन पॅकिंग सद्या चालू आसा आमची आनी मसाल्याचो वास घरभर जाला. अशें दिसता की मूड भर घेवपाचें आनी मसालोच खावपाचो कसो न्हय रे. आनी हरव्या मसाल्याचो वास तर इतलो बरो येता अशें लायक तोरां घेवपाची बरी कट करपाची आनी मसालो लावन खावपाचो. पूण आतां खंयची तोरां न्हू. तर मसाल्याचो वास ज्या तरेन येता न्हय त्या तरेन अशें दिसता बरें तोर कट करपाचें, बरो मसालो भरपाचो आनी बरें खावंक स्टार्ट करपाचें. तर सगळे कडेन हातीक म्हण तोंडाक म्हण मसालोच जाल्लो आसा आनी मसाल्याचोच वास येता सद्या. कितें रे मसाल्याचोच वास येता न्हू सगळे कडेन तिखसण जाल्ली आसा. तर हांगसर आमी गरम मसाल्याची पॅकेटां भरून दवरल्या म्हणजे पॅक करून दवरल्या आनी आतांय बीन थोडी पॅक केली जे नेवीन आतां परत ऑर्डरी एड जाल्या ते. आनी फीश करी मसाला आसा तोय बीन पॅक करता. म्हणजे गरम मसालो जो आसा न्हय तो आमी ऑलरेडी पॅक केल्लो बट थोडे ऑर्डरी आनीक एड जाले जे भायर बीन धाडूंक जाय आमकां. ते क्वॉन्टिटीन चड आसा. UK जे धाडपाचें आसा ते क्वॉन्टिटीन चड आसा. सो 2-3 ऑर्डरी क्वॉन्टिटीन चड आसा ते सद्या पॅकिंग करप चालू आसा आमचें. आनी पावसान काळोख केला भायर. पावसूय गडगडटा भायर. पावस घडघडून येवंक जायना मागीर लायट बीन वयता आनी मागीर पॅकिंग करूंक गावना. त्या दिसूय सेम जालें. आमी कितलो टायम वेट केलो की पॅकिंग करतली म्हणून बट लायट गेली ती येवंकूच ना आनी पॅकिंग जी आसा ती मशिनार आसा. सो ताका लागून पॅकिंग मागीर करूंक गावना. पळय आतां घडघडटा आतां भायर. बेगीन आमी करून घेताय.
आनी हांगसर पॅकींग करता करता नाही बरो टायम जाल्लो आनी भायर एकदम गडगडपाक स्टार्ट जाल्लें. पावसान भरपूर काळोख केल्लो आनी पावसान काळोख करप म्हटल्यार अशें जाता न्हय, पावस येयल्या उपरांत लायट वयता आनी लायट गेल्या उपरांत कसलीच कामां जायना. अशें खूब फावटी आमचे बरोबर जाल्लें आसा. आमी पॅकींग करूंक रावता आनी खंय ना खंय लायट वयता आनी तेच्या मागीर सगळीं कामां आमची पेंडींग उरता. खंयचे पॅक करता तूं ते? खंयचे पॅक करता? गरम मसाला ते कसले ते? UK UK. त्यामुळे ते सांग मरे. ती कातर लिंबू UKची तर गायज हांगसर न्हय संजय पार्सल पॅक करतात ते आसा UKचे. तर UK बीन आमी धाडटा पळय ते पॅकींग आमची डिफरंट आसता. ती हय सिल्वर पॅकींग अशी आसता आनी मातशी डबल अशी आसता. आनी हांगसरूच आमकां दिवंक जायना जाल्यार तेजी पॅकींग आमी डिफरंट दवरता. सो ऑलमोस्ट पॅकींग करून जालें. आतां भितर लेबल बीन ते सगळे घालूंक जाय. सो मशीन काढलं हय तर हे घालता हांव कोण जालें न्हू ते पॅकींग जालें. आतां झिपलॉक पॅकींग घातली काय जाली आनी ते हे लायले काय जालें न्हू ते पोस्टर बी. ते पोस्टर घालपाक कितलो टायम वयतलो आतां सगळ्यांक आनी झिपलॉक प्लास्टीक घालूं. तितलो टायम लागतो ना. राव करता हांव जालें. तर गायज चडान चड आमची पॅकींग जाली. हे तर काम आमचें चालूच उरतलें. त्या म्हणसर न्हय हे काम चालू उरता म्हणसर आमी न्हय रेसिपी पळोवन घेवया. ती म्हटल्यार मुगाची उसळ. गोड तिखट अशी मुगाची उसळ करपाची आसा कारण इतलें काम करता भूक तर लागतली न्हय. बरोबर न्हू? भूक लागतली न्हू. सो तेका लागून मुगाची उसळ करतले आमी. मूग मम्मी वदयच फुगत घेतलेले. तर चला हे काम करता म्हणसर आमी रेसिपी पळोवन घेवया आनी तेच्या मागीर हे तर आमचें चालूच उरतलें. तर चला मुगाची उसळ करूया आनी बरी टेस्टी टेस्टी खावया. त्या म्हणसर आमकां भूक सुद्दां लागतली हे काम जाता म्हणसर. आतां आमी न्हय साहित्य पळोवन घेवया मुगाची गोड तिखट अशी उसळ करपाक. हांगसर कितें कितें साहित्य घेतला ते तर सगळ्यांत पयलीं हांगसर मूग घेतलेल्या. तुमकां क्वॉन्टिटीन तुमी तुमच्या अंदाजान घेया. तर आमी हांगसर न्हय हे पळयात व्हडले बावल अशे मूग घेतलेले आसा आनी ते बरे धुवन घेवंक जाय. तुमकां जाय न्हय जाल्यार एक वर पयलीं तुमी फुगत घालूं शकता पूण गरजेचें ना, डायरेक्ट सुद्दां केलें जाता. आमी हांगसर एक वर अशें फुगत घातलेले पयलीं. तेच्या मागीर हांगसर गोड घेतलेले आसा हे पळयात. तेच्या मागीर आमकां मिरसांगो जाय. सो 2 अशे मिरसांगो कट करून घेतल्या कारण गोड तिखट अशी उसळ तेका लागून अशे मिरसांगो घेतले कट करून. त्याच बरोबर हांगसर आमकां जाय तें मीठ तुमच्या अंदाजान तुमी घेयात आनी साखर घेतलेली आसा इल्लीशी. साखर आनी गोड म्हटल्यार तुमकां जाल्यार गोड घालपाचें, साखर जाल्यार साखर घालूं शकता. बट आमी दोनूय घेतल्या कारण साखर घातल्या उपरांत मातशी टेस्टीक बॅलन्स जाता. तेका लागून 1 चमचो 1-1.5 चमचो आमी साखर घेतलेली. तर हे पळयात. तर आतां सगळ्यांत पयलीं मूग जे आसा न्हय ते उकडून घेवया. तर सगळ्यांत पयलीं आमी मूग उकडून घेवया आनी ते बरें न्हय धुवन घेयात. उकडून घेवच्या पयलीं धुवन घेवंक जाय बरें. तेच्या मागीर हांगसर मिरसांगो ॲड करा. मिरसांगो न्हय तुमकां जाय तशें तुमी ॲड करा. गोड तिखट आसता ते सो तेका लागून मिरसांगो ॲड करूंक जाय. आनी तेच्या मागीर तुमकां जशें जाय तशें तुमी सिटयो काडून घेयात. आमी हांगसर 2 सिटयो काडून घेतली. मूग उकडटा म्हणसर हांगसर हांव पॅकींग करूंक बसलें.
सो म्हटलें मूग सुद्दां उकडटलें आनी तेच बरोबर थोडीशी पॅकींग उरल्या ती म्हटलें जातली. पॅकींग तर ऑलरेडी आमची जाल्ली, आतां फकत लेबल ॲड करपाचें उरलेलें आनी डबल पॅकींग जी आसा ती करपाची उरलेली. तर हांव एक कमेंटा बद्दल हांगसर उलोवंक सोदतां. ते म्हटल्यार म्हाका एक काल कमेंट येयल्लो की तूं धाकट्या भुरग्या भशेन बिहेव करता म्हणून. स्पेशली संजयाचो आनी म्हाजो व्हिडियो आसलो तेजेर असो कमेंट येयल्लो. तर हांव सांगपाक सोदतां म्हाजो बिहेवियर जो आसा न्हय तो मम्मीच कडेन आनी संजया कडेन धाकट्या भुरग्या भशेन असो हांव बिहेव करतां. सदांच मॅच्युअरपण दाखोवपाक जाय अशें ना, थोडेंशें भुरगेंपण सुद्दां आपल्या लायफान आसूंक जाय आनी थोडेंशें भुरगेंपण सुद्दां आपल्या भितर उरोंक जाय. आनी तें आमी न्हय स्पेशल मनशां कडेनच अशें दाखयता. म्हटल्यार मम्मी कडेन जावं संजया कडेन जावं तें हांव धाकट्या भुरग्या भशेन बिहेवियर म्हजो आसता. सगळ्यां कडेन आसता अशें ना. आनी हांव खूब लक्की आसा आनी हांव म्हाका खूब लक्की मानता की म्हाका मम्मी भशेन इतली सपोर्टीव मम्मी गावल्या. म्हटल्यार म्हाका खूब सपोर्ट करता ती, हांव तुमकां सांगूं शकना. कॅमेरेचेर इतली दिसना, त्याच बरोबर संजय सुद्दां म्हाका खूब सपोर्ट करता. आनी असो पार्टनर सगळ्यांकूच मेळटा असो ना, तेय बीन सगळीं चेडवां लक्की आसता अशी ना. हांव तर लक्की आसा की म्हाका असो पार्टनर गावलो. स्पेशली आतां जर तो म्हाका इतलो सपोर्ट करता, तूं फुडें वच हांव आसा म्हणटा, तेका लागून हांव खूब लक्की मानता. तर गाईज फायनली म्हणटा तशें आमचे ऑर्डरी सगळे पॅक जाले आनी हे पळयात हांगसर आसा थंय आसा सवापायचो आसा आमचो स्टॉक. आतां पळोवया 2 दिसांनी आमी व्हरोन दितली बीन कितें रे न्हू. आनी ऑर्डरी पॅक करपाक सुद्दां बरो टायम लागता, बरो टायम वयता सामको. तर जालें आमचें पॅक सगळें ऑलमोस्ट. आतां लिस्ट करूंक जाय कशें कित्याक खंय वास्को दिवंक जाय, परवरी दिवंक जाय, मडगांव दिवंक जाय. सो ते लिस्ट आमी आतां काडटली. म्हणजे लिस्ट वायज आमकां दिवंक बरें जातलें आनी तीच वचपाचें मागीर. सो अशा तरेन पॅकींग आमची जाल्ली आसा. क्या बोलताय ऑर्डरी 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 तरी ऑर्डरी वाडले जाल्यार परत पॅकींग करूंक बसचें पडटलें. पॅकिंगेक न्हय खूब टायम वयता. तुमकां कॅमेराचेर तितलो कळचो ना, म्हणजेच आमी व्हिडियो बीन मागीर फास्ट फॉरवर्डिंग करता तेका लागून तें फास्ट दिसता. बट एक ऑर्डर पॅक करता म्हणसर भरपूर टायम लागता. आनी अशे तरेन आमी हे स्टोर करून दवरता. कुठून हाडलो न्हय अशें प्लास्टीक घालून तेका पेपर मारून पॅक करून दवरता आनी परत परत ओपन करना, जाय तेन्नाच ओपन करता. तर आनी आमचें कितें म्हणटा तें मूग उकडलें आसतलें. सो चला फुडली रेसिपी पळोवया आतां. कांय हांगसर न्हय आमचें मूग बरें उकडलेलें आसा. तुमकां जाय तशें तुमी उकडून घेया. तेच्या मागीर गोड ॲड करया. पावस न्हय भरपूर गडगडटा सामको, गडगडो स्टार्ट जालो. तुमकां गोड जाल्यार गोडूच अशें घाला तुमी, साखर घालूंकूच जाय अशी ना. आमी बॅलन्स करपाक लागून दोनूय घालता. आनी अशी उसळ करून तुमी टिफिनाक सुद्दां दिवं शकता धाकट्या भुरग्यांक बीन, बरी जाता. उपरांत हांगसर इल्लेशें उदक घालूंक जाय, चड घालपाची गरज ना. गोड मेल्ट जावंक जाय तेका लागून इल्लेशें उदक घालूंक जाय. तर गायज तेज्या उपरांत हांगसर सोय ॲड करा. तर सोय गडबडीन तुमकां दाखोवपाक विसरलें हांव. सो सोय ॲड करा. तरी म्हाका दिसतालें कितें तरी दाखोवपाक विसरलें म्हणून. तर ही पळयात सोय ॲड करा, चड ॲड करूं नाका. तेच्या मागीर मीठ ॲड करा आनी साखर ॲड करा. तर साखर आमी हांगसर 1.5 चमचो घेतलेलो, बट साखर 1.5 चमचो असो घालूंक ना, इल्लीशी घातल्या. तेच्या मागीर बरी मिक्स करून घेया. मूग जर बरें शिजलें ना जाल्यार तुमकां परत तितलो टायम लागना सगळें शिजोवन घेवपाक. हांगसर आमची मुगाची गोड तिखट अशी उसळ रेडी आसा. तुमी मुद्दाम ट्राय करा आनी कमेंट करून सुद्दां सांगा कशी असली ती. पळयात सिंपल अशी झटपट रोखडी जाता. भूक लागोंक ना. तर गायज ऑलमोस्ट आमची रेसिपी सुद्दां रेडी जाली, म्हणजे उसळ बी रेडी जाली. आनी आतां आमी उसळ खातली, तुमकां टेस्ट करून सुद्दां सांगतली. आनी हांगसर संजय कितें करता जाणा अरेंज करता, म्हणजे फिश करी आनी गरम मसालो सेपरेट करून दवरता. आनी नावाय बीन घालपाक जाय. कितलें काम आसा ना, कितें सांग तुमकां. एक ऑर्डर कन्फर्म करप सुद्दां म्हटल्यार नावां बीन सगळें, लोकेशन बीन भरपूर आसता, पिनकोड एंड ऑल सगळें. सो अशे तरेन आहा. तर चला आतां आमी उसळ खावया आनी
पळोवया कशी जाल्या ती आनी फोटोबा मातसो करया. दनपारां बसलेली, संजय तर येवन बसलो सामको आनी हें करून ताका आतां वचोंक जाय. तर चला उसळ टेस्ट करया. जाली सोंपली सुद्दां. टेस्ट करच्या पयलीं सोंपली सुद्दां. व्हिडिओ ऑन जाता म्हणसर ती काबारूय जाली. तर कशी जाल्ली उसळ? उसळ बरी आसली पण तुवें केली न्हू. आनी हांवें केल्ली मरे. हय बरी आसली. बरी जाल्ली? कशी जाल्ली गे मी? बरी जाली हांवें केली म्हणटरी बरीच जातली न्हू ती. कळ्ळें मम्मीन केल्ली. तर गायस तेंच्यांनी खाल्ली. आतां हांव टेस्ट करून सांगता. एक्चुअली म्हाका खावपाक लेट जालो कारण हांव मातशें व्हिडिओचें काम करतालें. सांगले ते व्हिडिओचें काम करतालें न्हू हांव. मागीर थंड आहा ती सांग. टेस्ट करून सांगया. थंड ना ती गरमूच आहा. काय मरे तर फॅन गरम कटकटी जाय कितें ती भरपूर. आणि घे मरे. बरी जाल्या. बरी लागली. फॅन लाय जावं जाल्यार. हालत पळया गरमी. ही पळयात उसळ बरी जाली सामकी टेस्टी. अशीच बरी लागता. अशीच बरी लागता. गोड तिखट घे. म्हाका नाका गो पुरो घे रे थोडी घे मरे. थोडी घे. नाका म्हाका. बशेन काढणं तुका जाय. तर काय सायडीक नाही सगळीकडे तुमकां रोमोटूच दिसतले कारण ऑर्डरी पॅक करतना ते अजून जावकूच ना आमचें काम. अशें घालून दवरले आमी. ताका लागून सगळीकडे तुमकां पसारो दिसतलो आनी सगळे कडेन हे आसा स्पायसी सगळे हातीक बीन जाल्यार ती सण लागता सामकी. तर चला आयचो ब्लॉग हांगा सुरू एंड करता कारण आमचें काम काबार जावचें ना. आनी थोडीशी ह्या व्हिडिओन हांवें ट्राय केली की आमी प्रॉपर कसो कितें मसालो पॅक बीन करता तें दाखोवपाक. तर आतां जेन्ना व्हरतली न्हय तेन्ना तुमकां कळटलें केन्ना वयतली ती आमी. परत एकदां सांगता तुमकां ऑर्डर करूंक जाल्यार फटाफट ऑर्डर दिया. रेस्टॉरां हांव वयतलें आनी हो व्हिडिओ बुधवारा येतलो. सो एका दिसान हांव सगळें म्हणटा तशें अरेंज करूं शकता. मागीर परत जर ऑर्डर लेट येत जाल्यार मडगांव येवपाक म्हाका पॉसिबल ना ताका लागून. सो चला आयचो ब्लॉग हांगा सुरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचो देव बरें करूं. बाय. हो पळयात बाय म्हणटा. बाय. ही पळयात हांगसर बाय म्हणटा. बाय. सो चला बाय. सगळी च्या घेवपाक बिजी आसा आनी हांव बी बिजी जाता. बाय.